नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. तिसरे फावटी प्रधानमंत्री पद सांबाळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात ह्या कार्यावळींत आपले विचार देश विदेशांतल्या लोकां मुखार मांडले. आयज ह्या मन की बात कार्यावळीचो 111वो भाग आशिल्लो. आयज तांणी उलयतना सांगले की कितलेशेच म्हयने वेंचणुकेक लागून आपल्याक लोकां कडेन संपर्क करपाक मेळूंक ना, पूण लोकां कडल्यान लाखांनी संदेश आपल्याक पावले हाची म्हाका खोस भोगता. फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी. लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे. मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे. आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांच्या 75व्या वाडदिसाच्या पूर्वसंध्येर तांच्या जीवन कार्याचेर आधारीत 3 पुस्तकां उजवाडायलीं. ही कार्यावळ हैदराबादेत जाली. ह्या 3 पुस्तकांत व्यंकय्या नायडू सेवा में जीवन, एम व्यंकय्या नायडू का मिशन और संदेश आणि तेलुगू भाषेतले सचित्र जीवनी ही पुस्तकां उजवाडायलीं. ह्या पुस्तकांच्या माध्यमांतल्यान एम व्यंकय्या नायडूची जीण आणि तांचे कार्य लोकांक कळटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उलयतना सांगले. आप जितने समय राज्यसभा के सभापति रहे, आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा. जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था. और आप जानते हैं उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन 370 हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था. इसमें कई साथियों, पार्टी और सांसदों की भूमिका तो थी ही, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था. विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर आयज कताराच्या भेटेर वतात. ह्या भेटेत ते कतारचे प्रधानमंत्री तशेंच परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिन अल थानी हांची भेट घेतले. भारत आणि कतार या दोनूय राष्ट्रांमदी इतिहासीक आणि मैत्रीचे संबंध आसात. विदेश मंत्र्यांनी सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 14 आणि 15 फेब्रुवारी 2024 वर्सा कताराक भेट दिल्ली. ह्या भेटे मजगतीं तांणी अमीर अल थानी हांचे कडेन भासाभास केल्ली. व्यवहार मंत्र्यांची ही भेट दोनूय राष्ट्रांमदी राजनीतीक, वेपार, गुंतवणूक, ऊर्जा, सुरक्षा आणि संस्कृती विशीं भासाभास करपा खातीर आसा. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे फाल्यांच्यान देशात लागू जातात. हे फाटभुंयेर सरकारान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशां वांगडा नेमान बसका घेवन नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावपा खातीर तंत्रगिन्यान, क्षमता निर्माण करप आणि जागृताय करपा खातीर ते पुरायपणान तयार आसात. फाटल्या वर्सा शियाळ्या अधिवेशनात संसदेन ही विधेयकां संमत केल्ली. नवे गुन्यांवकारी कायदे भारतीय नागरिकांक सशक्त करपाच्या दिकेन म्हत्वाचे पावल आसा. सुलभ, आदार दिवपी आणि कार्यक्षम न्याय व्यवस्था तयार करप हो ह्या कायद्या फाटलो हेतू आसा. चर्चा करून हे 3 गुन्यांवकारी कायदे लागू करपाचो निर्णय घेतला अशें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगले. सरकाराची जनतेक न्याय मेळोवन दिवपाची मोख आसा अशें तांणी मुखार सांगले. इंडियन पिनल कोड
और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेज हो रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ इनको चेंजेस किए हैं। ये 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए BPNRD ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, FSL की जो लेबोरेटरी ज्यादा बढ़ानी है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है। और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों लागू हो जाएंगे। डॉक्टर के.ब. हेडगेवार शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित डॉक्टर के.ब. हेडगेवार कारापूर साखळेच्या नव्या वास्तूचं लोकार्पण सोहळो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो। हे वेळार माचयेर हेडगेवार शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष कृष्णराज सुकेरकार, मनोज सावयकार, मोहन केळकार, राजाराम कुणकार, सदानंद बिचोलकार, सदानंद मिशाळ, राधिका कामत सातोसकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की शिक्षण संस्थांनी संस्कारमय आणि आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानानुसार शिक्षण दिल्यार विद्यार्थी अशा शिक्षण संस्थेंकडेन आकर्षित जातात। आपल्या भुरग्यांक कसले शिक्षण दिवचे हे बऱ्याच पालकांक अजून खबर ना, म्हणून सरकारान स्वयंपूर्ण गोवा मिशन अंतर्गत करियर मार्गदर्शन दिवपाक सुरवात केल्या। पद्धतीत सगळ्या पॅरेंट्सांनी म्हाका खबर आसा, म्हणजे 100% पॅरेंट्सांनी आणि मॅनेजमेंट हांच्यांनी आपले पैसे लायले, तांच्यांनी विचार केलो ना कोणीच, म्हणजे मॅनेजमेंटांनी आपल्याक रिटर्न कितें मेळटले हाचो कोणीच विचार केलो म्हाका खबर आसा। म्हणजे मॅनेजमेंट हॅज ऑल्सो इन्वेस्टेड, कोणी इन्वेस्ट खंय करता, एकदां आपल्याक रिटर्न्स कितले मेळटले ते पळोवन इन्वेस्ट करता। बट खुबशा मॅनेजमेंटातले पदाधिकारी आसात आणि PTAचे किंवा बाकीचे सगळे पेरेंट्स त्या सगळ्या जाणांनी कॉन्ट्रीब्यूट केली, म्हणूनच आज पहिल्या फेजीचे नूतन वास्तूचे आम्ही इनॉग्रेशन करता। हांव तांचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। साखळे आमोणाच्या सरकारी विद्यालयाक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल एका खासा कार्यावळीचे आयोजन जाले। हे वेळार सत्यनारायण पूजा आणि हेर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी शिक्षक आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो। हे वेळार शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, सरपंच कृष्णा गावस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत या शाळेच्या कार्याची तोखणाय केली। गव्हर्नमेंट हायस्कुलांतली भुरगीं विशेष करून आमोड्यांतली म्हाका दिसना खंयसरूच वेगळें ट्युशन कोणूच घेयना। आमचे जे टिचर्स शिकयता ताजेरूच आधारीत आपले जे क्वालिटी रिजल्ट, नॉट ओन्ली द क्वांटिटी, फक्त 100% न्ही तर डिस्टिंक्शन्स आनी फर्स्ट क्लास येवपाचें काम खुबशीं भुरगीं करता। त्या खातीर त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन। कारण सरकारी हायस्कूल म्हाका म्हाज्या इश्टान दिसता। आमदार जाल्या उपरांत प्रत्येक स्कुलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करप हाज्या खातीर सातत्यात काम करीत येयला। सगळ्या गव्हर्नमेंट हायस्कुलां जी की आमच्या मतदारसंघात आसा, प्रायमरी शाळा, ताका सगळ्यांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हें काम सरकाराचें। पण एक ह्युमन रिसोर्स बरो क्रिएट करप किंवा बरे स्टुडंट घडोवप हें काम टिचरांचें आसा। हांव सदोदीत म्हज्या भाशणांतल्यानूय सांगता की जितको टिचर चड इंट्रस्ट घेतलो तितको भुरगे चड बरें शिकतले। म्हणून शिक्षकान सदांच शिकत रावप गरजेचें आसा। गोय श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षपदाचेर नामनेचे फोटो पत्रकार राजतिलक नायक हांची परतून एक फावट निवड जाली। ते फाटोफाट तिसरे खेपे वेंचून आयल्यात, जाल्यार 10 पत्रकारांच्या संघटनेच्या कार्यकारी मंडळ पदाचेर निवड जाली। शेनवारा सकाळी गुज कार्यालयात संघटनेची बसका जाली। उपरांत वेंचणुकेक सुरवात जाली। वेंचणूक जावन रोखडीच मतमेजणी जाली। अध्यक्षपदाचे सर्तीत राजतिलक नायक आणि अवित बगळे आशिल्ले। मतमेजणी 2 फेरयेत जाली। पयले फेरयेत नायक हांकां 103 मतां जाल्यार बगळे हांकां 40 मतां पडली। दुसरे फेरयेत नायक हांकां 31 जाल्यार बगळे हांकां 13 मतां पडली। अखेरेक नायक हांकां 135 मतां मेळ्ळी आणि व्हडा मतांची आघाडी घेवन ते वेंचून आयले।
T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत काल भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 7 धांवड्यांनी जैत जोडले। 17 वर्सां उपरांत नवो इतिहास रचयत भारतान ही मोख साध्य केली। भारतान कुरबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना 7 गडे वगडावन 176 धांवड्यो काडिल्ल्यो, मात दक्षिण आफ्रिकेक 177 धांवड्यांची मोख साध्य करपाक अपेस आयले। ह्या खेळात विराट कोहलीन भारता वतीन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 76 धांवड्यो करून तो मॅन ऑफ द मॅच थारलो, जाल्यार जसप्रीत बुमराह हाका मॅन ऑफ द सिरीज खिताब मेळ्ळो। ह्या जैता खातीर देशभरांतल्यान भारतीय क्रिकेट पंगडाचे कौतुक जाता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खेळगड्यांची तोखणाय करीत तांकां परबी भेटयल्या। इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।